रात्रीच खेळ चाले म्हण संबोधित करून काँग्रेस भाजपाचे सेटिंग चल्ला असो आम आदमी पक्षान आरोप केला. आमदार रेजिनाल्ड भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक मेळ्ळा म्हण तांच्यांनी मुखार म्हळां. ही सेटिंगां करून गोयच्या लोकांची मतां विकपाचो आमी निषेध करता अशें आपान सांगलां. RDX ब्युरो रिपोर्ट. मनीस 12 जावन 5 मिनटांक खंयच्यान भायर सरलो आनी ताका कितें प्रश्न विचारलो तो प्रश्नाचें उत्तर न दिता तो पळो हें तुमी पळयलां. रात्रीच खेळ चाले म्हणून एक सिरियल येता मराठीन, तशी हांगा रात्रीचच खेळ चलता. सगळे मिडनायट पॉलिटिक्स, हॉर्स ट्रेडिंग आनी गोंयकारांक विकूंक गोंयकारांची मॅन्डेट विकून जें चल्लां पळय ताचो आमी निशेध करता. आज आमी पळयल्ले फाटल्या इलेक्शनाकूय आमी पळयल्ले की पोस्ट पोल सेटिंग करपाक बीजेपी सामकी एक्सपर्ट आशिल्ली. जेन्ना खंयच्याय पार्टी निवडून येवं, चड करून काँग्रेस आसूं, तांकां प्रत्येक आमदारांक कशें विकत घेवप आनी सरकार घडोवप जेन्ना तुमकां लोकांचोय आधार ना, लोकांची वोट ना, ते बीजेपीन आज प्रत्येक गोंयकाराक शिकयलां अशें दिसता म्हाका. आनी आज ती सेटिंग सरकार प्री पोल स्टेजीर करता. रेजिनाल्ड बाब आसूं, आलेक्स बाब आसूं किंवा आनी कोण आसूं, प्रत्येक जाण बीजेपीच्या हांगा जे लोक येता, हांगा जे फुडारी येता, तांकां रातचे वचून मेळटा, तांकां पड्ड्यार वचून मेळटा. आनी जेन्ना ह्या गोश्टीचेर केन्नाच खंयच्याच काँग्रेसच्या फुडाऱ्याचो किंवा प्रेजिडेंटाचो जर स्टेटमेंट येना जाल्यार लोकांक जे समजुपाक जाय ते लोक समजतले. ही फटिंगपणां आनी चलची ना. आज जो प्रत्येक काँग्रेसीचो आमदार आसा किंवा काँग्रेसीचो इंटरेस्टेड मनीस आसा, जे काँग्रेसवासी आसा, तांचो सेल्फ डेव्हलपमेंट कशे तरेन जाला ते तुमी पळयलां. आनी होच सेल्फ डेव्हलपमेंट कसो फुडें व्हरप हे आमी काल पळयलें. प्रत्येक गोंयकाराची जी मॅन्डेट आसा ती तांकां विकपाची तयारी केला. जी ए टीम म्हणटा ती बीजेपीची म्हणटा पळय, बीजेपी ए टीम आनी काँग्रेस आसा तांची बी टीम जाल्या. मिडनाईट सालसेत सेटिंग, सालसेताचे सेटिंग काल रातचे 12 वरांचेर जालें आनी सगळ्यांनी चोयलें की रेजिनाल्ड सेटिंग करून भायर सरतालो आनी सांपडलो. आनी सांपडलो म्हणटरी तो डिनर केला या तेण ब्रेकफास्ट करपाक गेल्लो या कितें तें सांगूंक कळना आनी तितूंत तो कन्फ्यूज जालो. पूण हे सालसेताचें सेटिंग चलतालें काल आनी हे सेटिंग करून बीजेपी कडेन काल ते भायर सरले. कालचे हे सेटिंगाचेर चोवपाक गेले जाल्यार हितून नये कांय ना. ही सेटिंगां काँग्रेसा आनी बीजेपीची चालूच आहाय. काँग्रेसाचे MLA एश कोण कोण जिखोन येवन बीजेपी जॉईन जालो आहे. काल रेजिनाल्ड बाबडो तो सांपडलो. रेजिनाल्ड वयच पयलो थिंगा दिगंबर कामतूय आल्लो पावल्लो. तेणें आपल्यागे मिटींग केली. गिरीश चोडणकरान तेणेंय मिटींग केली. आलेक्स सिकेरानूय मिटींग केली. हे तिगोय सांपडोनाय. आमगे जे सोसिजा प्रमाणे हे तिगोय तेमी मिटींग केले थिंगा. कालचे हे रातचे टायमाक रेजिनाल्ड सांपडलो, पूण तेज्या पयलो हे तिगोय लिडर काँग्रेसाचे मिटींग करून भायर सरले.